GTDCची एरिया आमी क्लीन करता आयज आनी क्लीन करतना आमी लेबर घालतले 365 days. So we will area which is nearly 52,000 square meters plus road plus footpaths will be maintained by us under corporate social responsibility CSR funding. सगळे हिंगा रेस्टॉरंट्स आहा, ब्रिटोज आहा, सेंट एंटनी आहा, तेजे पात्रांव फुडें सरलेले आहा, तेजे बायादो सॉल आहा, मागीर फुडें ला कॅलिप्सो आहा, ही बाकीची सगळी रेस्टॉरंटां फुडें सरलेली आहा आनी रिसॉर्ट्स फुडें सरलेली आहा की आमी एक लेबर दिता म्हणून. एक लेबर म्हणजे 15,000 रुपया, म्हयन्याक 15,000 आनी 15,000 आमी हे सगळे क्लीन करतले. म्हणजे टोटल 6 लेबर्स, सो वीच वील कॉस्ट मोर दॅन 1 lakh टू कीप इट क्लीन फॉर द होल मंथ. सो वी वील डू इट फॉर ऑल 12 months. सो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जी बिचाची आहा ती ट्युरिजम डिपार्टमेंट क्लीन करता, तेजे वयर जी आहा तितली आमी क्लीन करतले. वी वील हॅव डस्टबिन्स from morning till evening which will be cleaned twice a day. So we will make sure that all this area first is fenced nicely. जे कितें रबिश आहा तितले आमी काडटा. हिंगासर पळयला तुमी आयज सगळे रबिश काडलेले आहा. ते सायडीन कितें एक्सटेन्शन्स ऑफ शेड्स आहा, कोणे एक्सटेंड केल्या शेड तितल्यांकूय आमी काडपाक लायल्या. फाल्यांचो दीस पसून टायम दिल्लो आहा की तुमी हे एक्सटेन्शन शेड्स काडा, इलिगॅलिटीज जे कितें केल्ल्यो आहा त्यो काडा आनी आमी करतले फेन्सिंग सारकी. आनी उरलेले एरिया बरे इंटरलॉकिंग पेवर्स घालून लोकांक बिचार वचपाची एक बरी फॅसिलिटी आमी करतले. पयलीं हिंगा एकूच एक्सेस आसली बिचार वचपाक, आयज आमी 4 एक्सेसी करता. सो प्रॉपर हिंगासून आतां एक एक्सेस जाता 4 मिटराची एक्सेस, रायट फ्रॉम दीस पॉयंट टू दॅट पॉयंट टू गो अप टू द बीच. मागीर आनीक फुडें नियर द लायफ गार्ड टावर थिंगासर आनीक 4 मिटराची एक्सेस करता. मागीर फुडें आनीक 4 मिटराची एक्सेस करता. आनी एक ऑलरेडी आहा आमकां बिचार वचपाची, ती ओरिजिनल एक्सेस. That is near Sant Khuris, opposite the temple. So ती एक्सेस ऑलरेडी आहा. सो ह्यो उरलेल्यो 3 एक्सेसी आमी इंटरलॉक पेवर्स घालून करतले, ब्युटिफिकेशन करतले. वी वील पूट सम नायस पॉटेड प्लांट्स which are friendly with the sea weather. आणि let us see wherever lighting is required we will do. Greenery will put. Already माड आहा हिंगा, सो आनीक हूंय ओल्ड माड जाल्या आनी पडल्या थिंगा आमी रिप्लांट करता. सो लेट दीस एरिया लूक क्लीन and not for 1 week or 2 days. अशें जाता की क्लिननेस लोक फेसबुकार घालता, वॉट्सॅपार घालता, एक दीस क्लीन करून वर्साक. आमी वर्साचे 365 days क्लीन करपा खातीर ही फॅसिलिटी केल्या. सो वी वील एक्सटेंड दीस टू अंजुना ऑल्सो. अंजुनाची पंचायत बरें काम करता, बट तेणी CSR एक्टिविटीन लेबर घेवचे आनी तेणी आपलो बिचाची वयर जी एरिया आहा, रोड्स लिडींग टू द बीच, फुटपाथ्स, बाकीचे सगळे एरिया क्लीन करपाक. आय वील टॉक टू द सरपंच ऑफ अंजुना अँड सी दॅट दे ऑल्सो एडॉप्ट द मॉडल वॉट कलांगूट अँड कांदोलीम इज एडॉप्टिंग, पार्रा विलेज इज एडॉप्टिंग. हे झाले क्लिनिनेस. पण आम्ही पळयला की आता खुबशे असे बिझनेसेस चालू आसा, फुटपाथ एनक्रोचमेंट केल्ले, ताका लागून सगळे काडटा. एनक्रोचमेंट ऑन फुटपाथ्स अँड एक्सेसीस लिडींग टू द बीच बाय टुमॉरो इवनिंग इट वील बी रिमूव्ड. आय हॅव टोल्ड देम. आयकना बरे भशेन जाल्यार आमी आमचे ऑफिसाचे पंचायतीचे स्टाफ, PDAचे स्टाफ हाडटले, काडटले. तशें सुटका कोणाक ना. नो पेपर वर्क, बिकॉज दीस इज ऑल गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी. पेपर वर्क करप ना, नोटीस धाडप ना, डायरेक्ट काडप. कित्याक ही आमची प्रॉपर्टी, ही लोकांची प्रॉपर्टी. लोकांच्या प्रॉपर्टीचेर आमी एनक्रोचमेंट करूंक दिवचे ना. आतां आमी सगळे काडलेले आहा हिंगा, ते सायडीनूय काडलेले आहा. कोणाक आमी ऑलरेडी सांगलेले आहा काड म्हणून थिंगा पत्र्याची शेड सगळे काडटले. हिंगासर चेअरमॅन ऑफ GTDC आनी आमचो MD GTDC बाब निखिल बाब आनी बाब सोपटे, चेअरमॅन GTDC ऑनरेबल MLA हिंगा येवपाचे आहा परवां. वी वील शो हिम हाव वी हॅव प्लॅन्स टू मेक बागा बीच ब्युटिफूल टू प्रमोट ट्युरिजम, इंडियन एज वेल एज फॉरेन. थँक्यू.